चोरी जाली म्हणून एकट्यान तरी हांगासर येवपाक जाय आसलो न्हू, पूण एकटो येवंक ना। डायरेक्ट हे पद्दतीन तुम्ही हांगासर वावुरता जाल्यार तुमी आयज एकटो कसो पावोंक ना, ही आमी अशें समजूंक शकता की तुमी ताका सामील आसा। सोसायटीचे मेंबरच हे उलयतात। 24 वरांनी ह्या दुबावाचो उलगडो जालो। वाळपयच्या गव्हाणे क्रेडिट सोसायटीत चोरी जाली तेन्ना चेअरमॅन गोंया भायर, एकलोय डायरेक्टर पुलिशे मेरेन पावलो ना। सेक्रेटरीक कंप्लेन करून गेलो, ताका पुलिसांनी सांगले ते आयकून तो फाटी सरलो। आणि आता चेअरमॅनान सांगल्या उपरांत चोरयेच्या दुसऱ्या दिसा परत वचून पुलिसांक ऑफेन्स रजिस्टर करूंक लायले। पुलीस म्हणटकडे पुलीस कितें म्हणले तर तुमचे कोर्टाक बिटाक वयतले म्हणटा। कोर्ट म्हटल्यार मातसो ते आमचे लोकल एरियाक आमकां कोर्ट म्हटल्यार मातशें हें जाता न्हू, कित्याक आमी ते कोर्टान स्पिडान केन्ना वचत ना। तुका कितें सांगलें एक दीस पुलिसांनी म्हाका सांगलें तुमच्या डायरेक्टरा कडेन उलय आनी त्या प्रमाणे तुमी आतां कंप्लेन बरयता जाल्यार पळय रजिस्टर कर म्हणटा। तो चेअरमॅनाक फोन लायलो, तो बेळगांव आसलो। दुसरो डायरेक्टर आमचो तो बाबू म्हणून तो स्पिडान आसलो हांगाचो आयडी, तेणी मागीर रिसीव करून PSI साहेबा कडेन फोन दिलो, तो उलयलो। तो म्हणलो फाल्यां आमी सगळे जाण येतले, तेन्ना मागीर कंप्लेन तेंच्यांनी आमची कंप्लेन घेयना अशें म्हणना, फक्त तुमचें ठरया कशें कितें। PSIन कंप्लेन बरोवन घेतली। आमी आयज वयतले आतां फॉर आफ्टर रजिस्टरिंग एन ऑफेन्स, वी आर रजिस्टर्ड एन ऑफेन्स नाव। So further investigation progress will go and we'll do what's the legal procedure over there. Offense is registered now. So all the legal procedure will start from today. चोरी जाली म्हूण कळटनाच हालचाली करपाच्यो सोडून पुलीस 24 वरां बसून रावले। स्टाफान थंय दिसभर कामूय केले। आता दुसऱ्या दिसा थंय वचून कसले फिंगरप्रिंट्स आणि कसले पुरावे एकठांय करतले। तो सांगता केस बी रजिस्टर करतले, काल तेंच्यांनी करूंक ना, ते म्हाका रावताले। आतां केस करून ते फूल स्विंगान आसा आनी म्हाका गॅरंटी आसा ते क्लू जे आमी तेच्या कडेन आतां डिस्कशन केला त्या प्रमाणे तर ते गेले तो 100% जो आरोपी आसा, चोर आसा, ताका पकडपाक आमकां यश मेळटलें। तुम्ही म्हणटा अजून जावपाचें, म्हणजे अजून केस रजिस्टर जावंक ना न्हू? ना, ते म्हाज्या खातीर रावताले म्हणून हांव सांगता न्हू। तो म्हाज्या तांकां खबर आसा हांव कांता गांवकर कसो आसा तो, म्हणून तो वांयगणकार किंवा तोय बी लिवेर आसलो, म्हणून हांव म्हटलें जावं मातशें लेट जालें म्हणून कांय ना। तेणी म्हाका फूल कॉपरेशन दिलां आनी आमी त्या चोराक पकडपाक सक्सेसफूल जातले। सो इतके लेट केस करता तेचेर तुमकां कितें एविडन्स खरें म्हणजे तेणी तेंचे फिंगरप्रिंट बी घेवपाक जाय आसले। दुसरें कुत्र्याक हाडून तेणी तो स्वान तेचे डॉग स्क्वॅड हाडून तें खंय आसा तें पळोवपाक जाय आसलें, पूण केन्ना केन्ना कोण जर तो आरोपी मोटरसायकलीचेर जर गेलो तर ते मेळोवंक कठीण जाता। म्हणजे काल थंय पुलिसांनी बेश्टो पंचनामो केलो, थंय काय बोटांचे ठसे बी तसले काय घेवंक ना? ना, पूण आतां घेतले ते न्हू। आतां घेवन कांय फायदो ना न्हू, कित्याक आमचो सेक्रेटरीन बी हात लायल्लो, म्हाका खबर आसा ते थंय कोणीच हात लावंक जायना म्हणून। खरें म्हणजे तेंच्यांनी ते करपाक जाय आसलें, दॅट इज द नेग्लिजन्स। चोरी जाल्या म्हूण कळटनाच हालचाली करपाच्यो सोडून पुलिसांनी 24 वरां काढली। दुसरे वटेन चेअरमॅनूय दुसऱ्या दिसा प्रगट जालो। कंप्लेन रजिस्टर केली दुसऱ्या दिसा आणि आता पुलीस पुरावे सोदिल्ले भशेन करतात। एकंदर प्रकारच दुबावाचो, कोणूच सिरियस दिसना। मेंबरांचो दुबाव सापूच भायर वडोवपाचो न्ही। प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान विश्वनाथ नेने।